द्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी बोल, हरे कृष्ण। क्विक इंट्रोडक्शन, हांव संत गोपेश्वर दास आणि हे मागेले अर्धांगिणी पूर्ण प्रेममयी गोपी देवी दासी। तर आम्ही ऑन बिहाफ ऑफ भागवत पुराण कोंकणी आम्ही तुमगे सगळे लोकांले स्वागत करत आसा. सो दिस प्रोग्राम इज बुक्स आर द बेसिस, आणि आम्ही आता राजविद्या बुक डिस्कस करत आसा. लास्ट वीक आम्ही 3rd आणि 4th चॅप्टर डिस्कस केले, जे मेनली कृष्णाले एनर्जीज आणि महात्मास कशी फॉलो करून कशी आम्ही भक्ती मार्गावर फॉलो करचे ते आम्ही डिस्कस केलेले. आणि प्रभू आणि माताजीन आमगे स्पीकर्सान दे हॅव व्हेरी नायसली ते बरे करून आमकां ते एक्सप्लेन केले आसा. दे हॅव केप्ट द सेशन इंटरेस्टिंग थ्रू आउट. तर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आय रिक्वेस्ट, हांव पूर्ण प्रेममयी रिक्वेस्ट करता की आमगेले स्पीकर्स आज इंट्रोडक्शन करचे प्लीज. हरे कृष्ण. हिज ग्रेस राधा कृष्ण रसरनवा दास प्रभुजी आणि हर ग्रेस रसमयी माधवी देवीदासी माताजी तुमका खूप खूप स्वागत असा. हेंगे प्रभुजी आणि माताजी बगे सांगता म्हणल्यार असने, प्रभुजी आणि माताजी दे आर फ्रॉम नॉर्थ कॅनरा, शिर्शी डिस्ट्रिक्ट. प्रभुजी आणि माताजी, ही इज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज आर डिसाइपल. दोघो लोक असणे कृष्ण भावनामृत 2011 प्रॅक्टिस करत असतात. प्रभुजी इज वर्किंग इन MFV, दुबईचे मिडल ईस्टचे कंपनीत वर्क करत असतात. प्रभुजी आणि माताजी असणे इस्कॉन भक्तिवृंद बलराम देशाचे तंगेल भक्तीचे यात्रा स्टार्ट करून अवतारी देश, दामोदर देश, मथुरा देश आणि श्याम देशांत असणे तंगेल भक्ताले संघ मेळ्ळा तांकां. हर ग्रेस रसमयी माताजी ती गुरुकुल टीचर जावन मथुरा देशांत तांगेल सेवे करता आसा. आणि बोथ प्रभुजी आणि माताजी असणे तांगेल दोगू लोकल भक्तिशास्त्री कोर्स कंप्लीट जाला. सो हरी बोल. आय वेलकम यू प्रभुजी आणि माताजी. ओव्हर टू यू. प्लीज एनलाइटन अस. हरे कृष्ण. तुम्ही म्युटर असा प्रभू. थँक यू प्रभू. हरे कृष्ण. थँक यू माताजी. दंडवत प्रणाम माताजी. प्रणाम प्रभुजी. इंट्रोडक्शन चे कसले आवश्यकत नाहले, आमचे तितले लेवल इट्स अ निओफाइड डिवोटी, बट एनी हाउ प्रभू, इट इज फॉर आवर प्युरिफिकेशन. आमगेले प्युरिफिकेशन करता प्रभू. प्लीज अलाउ अस. उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश. श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं. श्री राधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते. गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी. वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभ्येव च. पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद. श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सगळे आज भागवत पुराण ग्रुपाचे वैष्णवांक आमगेले सुस्वागत आणि आमगेले प्रणाम तांगेले चरणांत. आज आम्ही बुक्स ऑफ द बेसिस जेचे 3rd सेशन आम्ही सांगते असत. एक मिनिट हांव प्रेझेंटेशन शेअर करता. सो 3rd सेशन प्रभून सांगल तसे आम्ही 2 सेशन केले. तातूंत 8 चॅप्टरांत आम्ही 4 चॅप्टर फिनिश केले. आज
अध्याय 5 हे बुक्स ऑफ द बेसिसाचे. सो बिफोर थंय वचचे पहिले क्विकली एक पटी रिकॅप करूया की आम्ही राज्य विद्यांत कसले डिस्कस केले. वेरी ब्रीफ. सो फर्स्ट चॅप्टरांत प्रभुपादान भगवद्गीताचे चॅप्टर 9चे श्लोकाच्यान स्टार्ट केला आणि हाका मोर कॉन्फिडेन्शियल म्हणले आसा, कित्याक की म्हळ्यार हे राज्य विद्याचे राजा आणि हाका मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल म्हणून कृष्णान श्री भगवान वाच आम्ही पळयले कित्याक कृष्णाक भगवान म्हणतात म्हणजे ना. आणि तशी कृष्ण हातूंत प्रभुपाद भगवद्गीताचे वेगवेगळ्या चॅप्टरच्यान श्लोक घेवन कृष्ण इज अ सुप्रीम, प्रत्येक यज्ञ कितें आसा आमी कृष्णाक अर्पण करता म्हणजे हातूंत प्रभुपाद. आणि तशीच मुखार हे आमकां विद्या हे घेवच्याक आमी मस्त जन्म काढला, बहुनाम जन्म नाम म्हणते. आणि वासुदेव सर्वमिती म्हळ्यार वासुदेव सगळ्यांत हे. आणि नंतर हे नॉलेज आसा हे प्रत्यवायू म्हळ्यार हे डिमिनिश जावचे न्ही, हे केन्ना परमनंट उरचे. अशें भगवद्गीता 5000 वर्ष पयलीं सांगले आजी भगवद्गीताक तितले इम्पॉर्टन्स आसा. आणि भगवद्गीताचे गुरु कृष्ण परमात्मा आणि शिष्य अर्जुन तांगे दोनी लोकांचे फोटो आमी भगवद्गीतेवर पळोवंक शकतात, कित्याक म्हळ्यार हे केन्ना नष्ट जावचे विद्या न्ही हे. आणि नंतर हे केल्लो ब्रह्मभूत स्टेजार पावतो. सो तागेले नॉलेज कितें जाता. आणि सेकंड चॅप्टरांत आमी पळयले वेरी क्विकली बिहायंड संसार म्हळ्यार नॉलेज बिहायंड संसार कशी आमी पळयले की आमी अजून पर्यंत कसले बरी एक्स्ट्रॅक्ट बरी कृष्णान सृष्टी केले की नेचर आसा तांचे एक्स्ट्रॅक्ट करचे. केन्ना आमगे नॉलेज आमकां अंडरस्टँड जाता तेन्ना वी ट्राय टू गिव कृष्णा. आणि कृष्णा कसले दिवू शकनात, कित्याक म्हळ्यार कृष्णा इज अ परम गुरु प्लस ही इज अ सर्वोत्तम लायक नो ही इज अ महेश्वर. सो ताका आमी कसले दिल्यार एक सूर्याक एक दिवो दाखयलशी येता. सो ताका दिवच्याक कशी प्रभुपादान आमकां श्रील प्रभुपादान आमकां शास्त्रा प्रकार कशी हे करता म्हणे आमकां सांगले आसा. आणि नंतर व्हेरी इजी टू सॅटिस्फाय कृष्णाक सॅटिस्फाय करच्याक कसले एक विशेष आमी हे करता म्हणना. म्हळ्यार कोणेय एक सावकार एक श्रीमंत मनुष्य आणि एक गरीब मनुष्य कोणी कृष्णाक सॅटिस्फाय करू शकता. आणि हे आमी फॉलो केले ना जाल्यार परत आमी मनुष्य जन्मच्यान सकल पडतात आणि परत आमी जन्म मृत्यू जरावादीच्यान चक्रांत आमी पडतात हे पळयले आमी. थर्ड चॅप्टरांत आमी व्हेरी क्विकली कृष्णान एनर्जी डिस्कशन केले. खाली भौतिक जगतांत खाली विष्णू आसा, आध्यात्मिक जगतांत विष्णू ना. सो विष्णू बेसिकली आमगेले पालन करचे खातीर कृष्ण एक्सपांड जावन संकर्षणान कृष्ण एक्सपांड जावन कृष्णान कितें केले हे पर्टिक्युलर एक्सपान्शन केले. आणि आमी डिस्कस केले की कृष्णाक कितले एनर्जी आसा. आमी गोलोक चार्ट बी व्हेरी क्विकली पळयले. आणि कशी सृष्टी कृष्ण विष्णू रूपान महाविष्णू रूपान कशी कृष्ण सृष्टी करता ताजे बद्दल बी सुमार इतले श्लोक दिला. नंतर महात्मा हो आमगेलो आमकां आयडल महात्मा म्हळ्यार प्रभुपाद आणि तागेले सगळे गुरुवृंद आमगे कितले गुरुवृंद आसा सगळे आमी पळोवंक शकतात की दे आर कंप्लीटली डेडिकेटेड. आमी लायक नो 24/7 कृष्ण आपणाल गुरुले कशी प्रभुपादान आपणाल गुरु आज्ञा खातीर प्रभुपादान कशी पाश्चात्य देशां हायली इम्पॉसिबल लायक नो हे टास्क प्रभुपादाल पयलीं बी मस्त लोकांनी प्रयत्न केले जाल्यार कोणा कडेन जालें ना. सो प्रभुपाद इज नन अदर दॅन लायक नो परम गुरु. सो ही लायक नो ट्रान्सडेंटल हिज डिवायन ग्रेस. सो अशें ताणें केलें आनी तागेले भक्ती आमी तागेले शिष्य बी पळयत आसता दे आर ऑल्सो एक्झॅक्टली ऑन द सेम पाथ लायक नो. सो आमी हे डिस्कस केले आणि आमी हे केलें ना जाल्यार आमकां मूर्ख म्हणले आसा आणि आमी दुसरे मोगांत वतात हे. सो हे वी शूड लायक नो वी शूड नॉट गो इन टू दॅट. आणि आमी बेसिकली भक्ती कितें आसा हे एक पटी आमी घेतले नंतर आमगेले रहन सहन चेंज जाता. सो महात्मा जावचे एक प्रथार आमी अग्रसर जातात. सो अशी प्रभुपादान सांगला. सो आज आमी चॅप्टर 5 हातूंत भितर परंपरा नॉलेज टू द डिसिप्लिनिक सक्सेशन हाजे बद्दल प्रभुपादान विंगड चॅप्टरच्यान घेवन श्लोक दिला. सो फर्स्ट श्लोक पळोवया. श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकुवे अब्रवीत. सो हांगा
हे स्लाइडांत आमी पळोवंक शकतात की परंपरा म्हळ्यार खंयची एक नॉलेज आमी घेवची उरल्यार आमी फर्स्ट आमी थोडे भौतिकाचे पळोवया की भौतिकांत आमी नॉलेज घेतात. नॉलेज घेतना आमी कितें करतात, आमी इंडियाचे आमी एक्झाम्पल घेतल्यार आमी पयलीं पळयतात की हे आमी खंयची स्कुलाक आमगेले चेडवाक घालता आसतना whether it is registered with some kind of academic board, like for example ICSE, CBSE अशी आमी पळयतात. स्टेट बोर्ड, एटलीस्ट स्टेट बोर्ड पण येवन आमी शिकतना अशें वटून नासले. आमी शिकतना खाली स्टेट बोर्ड म्हण आसले, जाल्यार आतां विंगड म्हळ्यार भायरच्यान बी शिक्षण आयले ती विंगड सिस्टम आयला. सो आमी बेसिकली पळयतात ते आस्किना रजिस्टर, कित्याक म्हळ्यार रजिस्टर नाशी आमी आमगे चेडवाक किंवा आमी शिकल्यार तातूंत आमगे सर्टिफिकेटाक कसो व्हॅल्यू उरना. सो पळय एक मटेरियलिस्टिकांतूय आमी कितले केअरफुली आमी पळयतात आनी तातूंत भितर बी कोणाक हे जावचे उरता, विंगड प्रोफेशनांत वचचे उरता, ते प्रकार तांणी ते लायन चूज करतात आनी नंतर युनिव्हर्सिटी पळयतात. सो सांगचे तात्पर्य की म्हळ्यार आमी एक भौतीक जगतांत एक कसले एक नॉलेज घेवका म्हळ्यार आमी ताजेचे कंप्लिटली एन्क्वायरी करतात. सो अशें हांव आमी केन्ना हे नॉलेज घेतात तेन्ना आमी पळोवका की हे नॉलेज सांगलो प्रथम मनुष्य कोण, श्री कृष्ण, तागेले कडच्यान आयला की ना हे आमी पळोवका. सो हांगा कृष्ण सांगते आसा की हे फर्स्ट हांवें बिभस्वानाक दिले, बिभस्वानान नंतर मनूक दिले, मनून इक्ष्वाकूक दिले. आणि प्रभुपादान एक्सप्लेन केला इक्ष्वाकू म्हळ्यार हो फोर्थ फादर ऑफ लॉर्ड राम. राम सूर्यवंशांत आयिल्लो आनी सूर्यवंशांत फोर्थ फादर इक्ष्वाकू कितें आसा. सो कशी परंपरेंत शिक्षण आयले नंतर कशी रामाक कसले शिक्षण जावका म्हणना जाल्यार रामान मर्यादा पुरुषोत्तम जन्म दाखयले. म्हळ्यार प्रत्येक एक मनुष्य जन्म घेतल्या नंतर मनशान कितले उदार उरका आनी कशी आपणाले फॅमिलींत म्हळ्यार ते एक परंपरा फॅमिलींत आयिल्ले ट्रेडिशनां कशी फॉलो करता आनी एक फॅमिली मेंबरान एक कसले वोव घेतले उरल्यार हे घेतले उरल्यार कशी कंप्लीट करता ते रामान आमकां एक्झाम्पल दाखयले, मस्तीतले एक्झाम्पल दाखयले रामदेवान. सो आमी अंडरस्टँड करू शकतात की कितले इम्पॉर्टंट म्हण परंपरा. आनी तदनंतर आमी पळोवं शकतात की हे कितें नॉलेज आसा हे सूर्य देवाक दिल्ले. आतां सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक कितें म्हणटा खाली भूंय सोडल्यार आनी खंयी लिव्हिंग एंटिटी म्हळ्यार खंयी हे सृश्टींत हे आमगेले प्लॅनेटरियम सिस्टमांत खंयी आनी जिवी ना म्हणटात. कित्याक आमी अशें म्हणटात कित्याक म्हळ्यार आमगेले फर्स्ट ऑफ ऑल आमगेले सेन्सस इम्परफेक्ट. सेकंड आमी हे सेन्ससान आमी कितें क्रिएट केल्ले आसा इन्स्ट्रुमेंट तेय इम्परफेक्ट. कित्याक म्हळ्यार इम्परफेक्टान क्रिएट केले 100% इम्परफेक्ट. आमी चंद्राक गेले म्हळ्यार काय ना ते सँड हे आसा वाय जाल्यार हांगा हे श्लोकांत आमी पळोवंक शकतात हे नॉलेज कृष्णान सूर्याक दिले. अशें म्हळ्यार सूर्य लोकांत बी जिवी उरता म्हण जाले. इक्ष्वाकू मनू अशी हांगेले तदनंतर भूंयक आयले ते. सो हाजेचे हे श्लोकान आमी अंडरस्टँड करिता की कृष्णान ही सृश्टी खाली एम्प्टी सँड जेव्हा एम्प्टी हाजेन केला प्रभुपादान बी मस्त पडला आमगेले दोळ्याक दिसना अशें आमकां दिसता की काही ना म्हण जाल्यार आसा म्हण सांगू. सो तदनंतर नेक्स्ट श्लोकांत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकालेन महता योगो नष्ट परंतपा. सो हे स्लाइडांत आमी पळोवं शकतात की कृष्ण म्हणते आसा की हे कितें हे नॉलेज कितें आयिल्ले हे नष्ट जावन गेले म्हळ्यार आमी येवजू शकतात की नॉलेज कितें आसा नॉलेज एकच्यान दुसरे कडेन ट्रान्सफर जालना जाल्यार इट विल लॉस्ट. कित्याक म्हळ्यार आतां सो कॉल्ड भौतीक जगतांत मेमरी ना अशें आमी बेसिकली वी ट्राय टू रायट एवरीथिंग. जाल्यार आमी रायट केल्यार तातूंत सुमार इतले अमेंडमेंट येतात हे येतात ते येतात विच इज व्हेरी स्केरी. लायक नो एक अनेक 10 वर्षां नंतर गेल्यार जे पुतला रोड सायड लागला तेही देव जाऊ शकता सांगचे येना. सो अशें वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल विथ द परंपरा लायक नो हे नॉलेज खंयच्यान आयले म्हणून. सो हांगा आमी पळोवंक शकतात हे नॉलेज सत्ययुगाच्यान द्वापर युग येवपर्यंत नष्ट जावन गेले. म्हळ्यार आमी कॅल्क्युलेट केल्यार एक 17,96,000 इयर कितें आसा हे सत्ययुग. तदनंतर एक 12 लाख त्रेतायुग आनी हे एंड द्वापर युगाचे एंडाक सांगले म्हळ्यार 8 लाख चिल्लर वर्षांत नंतर सांगले म्हळ्यार हे एक 40 लाख वर्षांत हे
गेले कितले लाख वर्षा नंतर कृष्णाने एस्टॅब्लिश करते असा कित्याक की त्यांना लोक एकदम म्हळ्यार जास्त वर्ष बी उरतले आणि दे एक्सेप्ट नॉलेज ऍज इट इज मग तांगेली मेमरी इतली शार्प उरतले की म्हळ्यार वर्ड टू वर्ड दे कॅन मेमोरायज जाल्यार आतां कशें आसा 5 मिनिट पयलीं केल्ले आमकां याद उरना सो आमकां स्क्रिप्चर जेवका सो स्क्रिप्चर जेवका म्हण कलियुग स्टार्टिंगांत व्यासदेवान परत आणि हे डॉक्युमेंटेड स्क्रिप्चर केले जाल्यार कितें जालें कृष्णान सांगले 5000 वर्षा पयले 5000 वर्षा नंतर एक 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 मध्वाचार्य आयलो एक 3000 वर्षा 2000 वर्षा भितर परत आणि नष्ट जाले म्हळ्यार कलियुगाचे प्रभाव कितले खतर हे वर्स्ट आसा म्हण आमी हेजेन अंडरस्टँड करूं सो अशें कशी आनी परत एस्टॅब्लिश जाले कृष्ण स्वतः बुद्ध जावन आयलो अहिंसा तत्व सृष्टी केले नंतर शंकराचार्य आयलो शंकराचार्यान परत वेद आणि रिट्रीव केले नंतर रामानुजाचार्य मत सो हांगा सांगचे हांव कित्याक सांगले की हे म्हळ्यार हांगा आमी 4 देवांक मेन्शन केला लॉर्ड ब्रह्मा श्री लक्ष्मी आणि लॉर्ड शिव आणि कुमार सो लॉर्ड ब्रह्माले ब्रह्म मध्व गौडीय संप्रदाय श्री लक्ष्मीले श्री संप्रदाय हे बेसिकली पॉप्युलर असा आणि लॉर्ड शिवाले रुद्र संप्रदाय तशी कुमार संप्रदाय हे 4 संप्रदाय कृष्णान म्हणले आसा हे 4 संप्रदाय कोण फॉलो करता तो कृष्णाक पावू शकता हे 4 संप्रदाय असून आणि आपणाले स्वतः एक संप्रदाय आम्ही इंडियात मस्त पळयत असत आणि मस्त पॉप्युलर बी असत जाल्यार ते पॉप्युलरिटी कितें आसा ते कोणे स्टार्ट केले ताणे उरपर्यंत ते चलता तो केन्ना हे धरातळच्यान वता तेन्ना इमिडिएटली ते क्षीण जावन वता जाल्यार आमी हे पळोवंक शकतात हे मध्व गौड संप्रदायांत कशी आमी मध्वाचार्यान कितले खाली रिएस्टॅब्लिश केला ताणे आमी संडेंत आयकिले कशी मध्वाचार्य पास्ट टाइम आयकिले कथा आयकिले कशी मध्वाचार्यान परत वचून भाष्य वचून घेना डॉक्युमेंटेड करणं सायन्स स्टॅम्प करणं व्यास देवाकडच्यान आणि परत कन्फर्मेशन घेऊन येऊन हे एस्टॅब्लिश केले सो तशीच रामानुजाचार्य बी परम आचार्य आणि त्याशी सो आज सध्याक हे 2 संप्रदाय पॉप्युलर असतात इंडियात बाकी संप्रदाय मस्त क्षीण असत सो तशीच 4 संप्रदायाचे कितें प्रॉमिनंट आचार्य कितें आसता आमगेल संप्रदाय मध्व गौड संप्रदाय तो मध्वाचार्य मेन तशीच श्री संप्रदायांत रामानुजाचार्य आणि रुद्र संप्रदायात विष्णू स्वामी महाराज आणि कुमार संप्रदायांत निंबार्क सो कुमार 4 कुमार कितें आसता डायरेक्टली वैकुंठात नारायणा कडच्यान तांणी नॉलेज अक्वायर केले आणि बिगिन मायावादी फिलॉसॉफींतल्यान चेंज जाले सो परंपरा कितें आसा व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणून तुका पळोवया आमी सो नेक्स्ट श्लोक कितें आसा हातूंत भितर आमी पळोवंक शकतात की स एवं मया तेध्या योगः प्रोक्त पुरातनः भक्तोस्मि मे सखा चेति रहस्यं हि एतत् उत्तमं सो हातूंत हे पिक्चरांत हांव अशें घाला की प्रभू कृष्णान सांगले एक 4500 वर्षा भितर परत हे आमगेल संप्रदाय कितें आसा परत म्हळ्यार मध्वाचार्य आयलो 3000 पयले मध्वाचार्यान आयले बी परत सुमार रिफॉर्मेशन हे आयले सो परत कृष्णान आनी आमगेल नशीब म्हणीत आमी कृष्णान परत आनी अवतार घेवन श्री चैतन्य महाप्रभू मुखांतर आमकां हे नॉलेज मेळ्ळे सो मध्व ब्रह्म मध्व गौडी संप्रदायांत चैतन्य महाप्रभून बी एक्सेप्ट केले आणि तशीच आमी पळयल्यार तुमगेलो जगन्नाथ बाबाजी महाराज नंतर भक्ती विनोद ठाकूर नंतर गौर किशोरदास बाबाजी महाराज भक्ती सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद आणि आमगेले सगळे गुरुवृंद हे सगळे गुरुवृंदा कडच्यान आमकां परत म्हळ्यार 500 वर्षांत एक 300 वर्षा भितर आणि परत लुप्त जाल्ले जाल्यार बाकी आमगेल 5 गुरु आसत आमगेल परंपरेंत तांणी परत रिएस्टॅब्लिश केले गौडीय मठ एस्टॅब्लिश केले भक्ती सिद्धांत सरस्वती सामन प्रभू महाराजान कंप्लीट वेस्ट बेंगालांत गौडीय मठ केले आणि पाश्चात्य देशांत तांणी प्रचार केले तशी तांणी प्रभुपादाक आगे दिले की तू वचून घेन हे तुगेले इंग्लिश बरें आसा आणि तू वचून घेन पाश्चात्य आणि प्रभुपादान मिराकल केले प्रभुपादान अशी स्प्रेड केले की म्हळ्यार आमी प्रभुपादान आसतना आमी विचार करू शकतात एक मे बी हजारान डिवोटी असले आता लाखान पावला अशा हे परंपरेंत आयिल्ले नॉलेज कितें आसा कृष्णाल नॉलेज कितें आसा हे नष्ट जायना म्हण आमी आणि हे उत्तम हे अति उत्तम कित्याक की म्हळ्यार हातूंत
कृष्णाला आशीर्वाद असा आणि हे प्रभुपादान आता हे डिसअपियर जाऊन 50 वर्ष जाले त्याला 50 वर्षांनी हे सकल गेल हे ग्राफ वयर वते असा कित्याक म्हणून प्रभुपादान ट्रान्सडेंटल नॉलेज तांगेल भक्ताक दिले आणि तांणी ते ट्रान्सडेंटल नॉलेज मुखार ट्रान्सफर करते असत सो खंयची आमगेल नशीब आमी प्रभुपादाले शेल्टरांत आयली सो हे आमी हेजेचे लाभ आमी घेवका 100% आम्ही लाभ घेऊ नंतर नेक्स्ट श्लोक प्रभुपादान घेतला 7.77 च्यान मत्त परतरम नाण्यम किंचित अस्ति धनंजय मय्या सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणि गण एवा सो हंगा हे श्लोकांत आम्ही पळू शकतात की कृष्ण एक एक्झाम्पल दिला कशी एक मोतीचे हार आम्ही पळयला किती सुंदर दिसता जाल्यार ती कशी एक मोती संगती दुसरी मोती जॉईंट असा म्हणून आमकां दिसना सो तशीच हे भौतिक जगत आध्यात्मिक जगतांत तर आम्ही डायरेक्टली कृष्णा असोसिएशन उरतात त्याला भौतिक जगतांत आमकां अंडरस्टँड जायना आमकां कशी ही भूमी तेलविता कशी सूर्य दिसता राउंड दिसता कसले ताका हँगिंग अराउंड कसले ना कशी म्हळ्यार हे कृष्णाल एनर्जी कृष्णाल कितें सो कृष्णांगा कसं सांगते असा कृष्णांगा की कोणी मागेलकिंत सुपिरियर न्ही हांव सगळ्याकिंत सुपिरियर अशी म्हण सांगले आसा आणि तशीच प्रभुपादान सुमार इतले एक्झाम्पल घेतले आसा प्रभुपादान सांगले आसा की कृष्ण कितें आसा कृष्णान मस्तीतले कृष्ण केन जन्म आयलो ताणें मस्तीतले कार्य करून दाखयले विच इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्युमन बीइंग आपूण श्रेष्ठ म्हण ताणें दाखयले जाल्यारय तेन्ना लोकांनी कृष्ण स्वता आसतनाय लोकांनी ताका हे केलें जाल्यार अर्जुन तसले महात्मान कितें केले एक्सेप्ट केले आणि अर्जुन तसले महात्मान ताका एक्सेप्ट खाली केला आणि तेजेचे पालन बी केले सो तशी आम्ही पालन केल्यार आम्ही एक हे मोतीचे हार कितें दिसता तेजेचे आम्ही एक पार्ट जावन परत आम्ही कृष्ण लोकाक आम्ही वचू शकतात हाजे बद्दल काही डाऊट ना हे कृष्णाल हे वर्ड सो आणि हांगा प्रभुपादान सुमार इतले एनॉलॉजीज घेतले प्रभुपादान की हे सुप्रीम लॉर्ड कितें आसा आमी एक्सेप्ट केला जाल्यार लोक तांगेल मतलबाक कशी जाल्यार ते युटिलायज करतात तशी आमी करने तातूंत मेन प्रभुपादान हे राजविद्याचे 5th चॅप्टरांत महात्मा गांधीले एक्झाम्पल घेतला म्हळ्यार हांव सरप्रायज जालो कित्याक म्हळ्यार हांव आयकिल्लें संत लोकांकडच्यान की महात्मा गांधीक प्रभुपाद बेगीन फॉलो करतालो इनिशियली केन्ना कंप्लिटली ट्रान्सडेंटल नॉलेजा भितर आयलो तेन्ना प्रभुपादान लायक नो ही ट्राय टू से दॅट इट इज रॉंग आणि प्रभुपादान हे मेन्शन केलाय राज्यविद्यांत की महात्मा गांधीले आश्रमांत हे भगवद्गीता चलते उरतले आणि महात्मा गांधीन भगवद्गीता इज अ एक्झाम्पल फॉर अहिंसा म्हण सांगताना सांगले सो लोक भगवद्गीता खाली वाचचे न्ही ऍज इट इज आमी घेवका म्हण प्रभुपादान कितें केलें ताका ऍज इट इज म्हण बरले म्हळ्यार हातूंत मागेल कसले ना हे डायरेक्टली कृष्णाल कडच्यान आयिल्ले नॉलेज तशें आमी अंडरस्टँड करून घेवका हे नॉलेज आमी आमगेल खंयचे एक कॉन्कॉक्टेड हे आमी हातूंत भितर घालनी सो सांगचे तात्पर्य म्हळ्यार प्रभुपादान सांगला की हे अहिंसा कशी जावं शकता अहिंसाक भगवद्गीतेंत कसले अहिंसावाद नात ना जाल्यार अहिंसावाद सृष्टी केले आनी ताका बेस कसले केले महात्मा गांधीन महात्मा म्हणजे मस्त चूक आम्ही महात्मा कोणाक म्हणका तेही पळयला जाल्यार गांधीजीन कितें केले ते भगवद्गीतेक रेफरन्स केले तशें आमी केल्यार तेजेचे कितें एसन्स आसा ते आमकां मेळना तेजे एसन्स आमकां मेळना आमी रॉंग इंटरप्रिटेशन आमी आमगेल स्वता फायद्या खातीर आमी ताका इंटरप्रिटेशन केलें तशें जाता सो नेक्स्ट प्रभुपाद मुखारले हातूंत भितर सांगता की हे कितें हे आसा हे वर्ड कितें आसा आय एम ट्रूथ आय एम सुपिरियर वी शुड एक्सेप्ट दिस कित्याक की म्हळ्यार प्रभुपादान शास्त्रा प्रकार सांगला की 3 टायप ऑफ प्रमाण आसत एक आता आमगेल भौतिक जगतांत पळयल्यार प्रत्यक्ष प्रमाण आमी एक्सेप्ट करता जाल्यार प्रत्यक्ष प्रमाण त्यानंतर अनुमान प्रमाण आणि शब्द प्रमाण अशी 3 आणि मस्त प्रमाण आसत तातूंत 3 प्रभुपादान बरयला म्हण हांव सांगते आसा म्हागेल नॉलेज आसले सो हातूंत भितर शब्द प्रमाण मस्त इम्पॉर्टंट परंपरेंत आयिल्ले कितें आसा तो शब्द प्रमाण बाकी प्रत्यक्ष प्रमाण आमी पळयल्ले उरतले जाल्यार पळयल्लेय खरे ना अशी जावं शकता मस्त पर्यंत तेक म्हळ्यार आमगेल
सेन्सस इम्परफेक्ट आमगेल सेन्ससान पळयले आमगेल सेन्सस कित करता आमगेल मेन ब्रेनाक आमगेल सिस्टम आनी ब्रेन आपापू इंटरप्रेट करता सो ते करेक्ट उरूं शकना मोस्ट ऑफ द टाइम तेही चूक जाता सो अशान आमी कित करता प्रत्यक्ष आनी अनुमान करचे आमी शब्द प्रमाण म्हळ्यार आमी शास्त्र कित बरयल्लें आसा वेदव्यासान आनी प्रभुपादान आमकां कळची लँग्वेजान कशी ट्रान्सलेशन करून दिलें आसा आनी प्रभुपादान मस्त तितले एफर्ट घालून कशें केल्लें आसा ते आमी एज इट इज घेवका आमी तातूंत भितर कसलें कंकॉक्शन करणे शब्द प्रमाण सगळ्यांत थोडं नंतर नेक्स्ट प्रभुपादान हे श्लोक घेतला अपरम भवतो जन्मा परम जन्मा विवस्वितः कथम एताद विजानीनेतम त्वम आदो प्रोक्त इति आणि हाका हे अर्जुनान विचारला आणि हाका आन्सर जावना कृष्ण सांगते असा की बहुनी मे व्यतातानि जन्मानि तव चार्जुना तान अहम वेद सर्वाणी नत्वा वेथा परंतप सो हांगा अर्जुन विचारचा लागला की विवस्वानाक तू सांगले म्हणता आणि पळय हे परिप्रश्नेन उरका आमी सेव करका सरेंडर जावका आणि परत आमी प्रश्न करका आमकां खंयचे कळना सो हे आमगेल खातीर कृष्णा अर्जुनाक गोचता कित्याक अर्जुन कृष्णाक मस्तपडी पळयता हो परम गुरु म्हणून अश्वमेध याग करते वक्त त्यांना ಒಟ್ಟು लोक एक्सेप्ट करतात वेद व्यास सुद्धा एक्सेप्ट करता की कृष्णाक दिवका मेन हाजेच्या हव्याचे हे इम्पॉर्टन्स कृष्णाक दिवका म्हण सो जाल्यार हांगा अर्जुन विचारचला कोणा खातीर आमगेल खातीर विचारचला हे हांव कशें अंडरस्टँड करूं की तू म्हणता विवस्वानाक सांगले जाल्यार विवस्वान तुगेले एज आनी मागेले एज ऑलमोस्ट सेम आसतले विवस्वान मस्त सिनियर सो तू कशें सांगले म्हण सांगतना कृष्ण अर्जुनाक सांगता की मागेल बॉडी कित आसा ट्रान्सिडेंटल हांवें आनी तुवें मस्तपटी आयलात आमी मस्त जन्म घेतला जाल्यार म्हाका प्रत्येक म्हागेले एक्टिविटीज जन्म म्हणचे आहे ना ताका प्रत्येक म्हागेल्या एक्टिविटीचे म्हाका प्रत्येक म्हळ्यार भूत भविष्य आनी वर्तमान हे तिनी म्हाका गोचता जाल्यार तू हे बॉडी गेले नंतर तू विसरला तू गोतना अशें म्हण सांगून कृष्णाक आन्सर दिता सो हातूंत भितर लास्ट प्रभुपाद तसं सांग की म्हळ्यार आमी कितले आमी हे म्हळ्यार भौतीक जगतात आमी प्रभुपादान एक घेतले आसा इंद्राले स्टोरी घेतली आसा इंद्र बेसिकली शाप मेळटना वचून हो म्हळ्यार हंदी जावन ब्रह्म येता ताका घेवच्याक ब्रह्म सांगता फुरो आता यो परत तुगेले कित्याक म्हळ्यार इंद्र स्थानार कोणी उरना जाल्यार इंद्रदेव म्हळ्यार डेमिगॉड्स हेड तो म्हणटा ना हांगा म्हाका मस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा हे आसा ते आसा म्हण सांगून प्रभुपादान एनलॉजी दिला की हे स्टोरी दिला प्रभुपादान की आमी कितले मटेरियल हातूंत भितर कितले एनग्रॉस जाता आनी प्रभुपादान 18.66 बी हातूंत एक्सप्लेन केले आसा एंडाक की सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच सो कृष्णाले हे वर्ड प्रभुपादान सांगले आसा की आमी मोक्षा वचपाक आमी प्रयत्न करता सो आमी नेक्स्ट चॅप्टर पळोवया की रश्मी एक्सप्लेन करता हरे कृष्ण हरे कृष्णा 6th chapter प्रभुपादान हे चॅप्टराक नॉलेज ऑफ कृष्णास एपियरन्स एंड एक्टिविटीज म्हळ्यार भगवंतान हे लोकांक येवचे कसल्याक तांणी आगमन कसल्या जाले कसल्याक आगमनान तांगेले केले तसल तांगेले हे लीला हाजे बद्दल सुंदर जावन हांगा सांगिल्लें आसा प्रभुपाद म्हणटाचे की म्हळ्यार आमी भौतीक जगतात आयले नंतर 2 टायप गुणान फिरते उरताचे एक गुण सांगता आमगेले कोण गुरु परंपरेत खंयचे तरी एक महात्मा लोकांचे आयकल्ले उरता आमी देहने आत्मा म्हण आनी तशी आयकते उरता तेन्ना आमकां केन्ना दिसता आमी बी आध्यात्मिका भितर वचका आमी आध्यात्मिक उन्नती करता म्हणजे जी बी विचार करता जाल्यार नेक्स्ट अनेक क्षणा भितर हे माया म्हळ्यार कसं आसा मस्त स्ट्रॉंग ओके ते भ्रमे भितर ताका ते म्हणटा कसल्याक वगी तू इतले वट्टू कश्ट काडता यो तू मजा कर लोकां बरोबर विंगड पार्टी सावच अशी मनुष्य कसा आसा अशी 2 द्वंद्वा भितर फिरते उरता ते द्वंद्वा भितर कसा की म्हळ्यार तो आपल्याले इटर्नल हे गुण कसा आसा जीवेर स्वरूप हे नित्येर कृष्णदास म्हळ्यार कृष्णा बरोबर आपल्याले संबंध ज्ञान तो विसरता
ओके जाल्यार अशें म्हणल्यार की म्हण सांगल्यार हातूंत भितरी प्रभू आतां प्रभून कशी लास्ट 5th चॅप्टरा भितर कशें एक्सप्लेन केलें की एक बद्ध जीवी कशी विसर नव्हता तशीच अर्जुन कृष्णाक विचारता की तू कृष्णान सांगितलं तेन्ना की ह्या आपण हे जे कसं नॉलेज कसं आसा पूण विवासवानाक सांगिल्लें म्हणत तेन्ना ते इयर कितले 120 लाख करोड वर्सां पयलीं ते तेन्ना अर्जुन म्हणटा तू आनी हांव एका वया तू कसल्याक अशी तेन्ना तू खेवटू याद असणे म्हणत तेन्ना कृष्ण म्हणटा की मेगेले भौतिक मेगेले आध्यात्मिक शरीर आनी तुगेले भौतिक शरीर तशें हांव न्हू म्हाका कोट्टू याद आसा तुका याद ना म्हण सांगून जाल्यार भगवंत इतलो करुणामय की म्हण सांगल्यार तो आमी विसरून गेले एक आमगेले परमपिताक आमगेले संबंध ज्ञान प्रेम संबंध कसो आसा ते विसरून गेल्याची तशी एक बापय आसा बापय केन्ना आपणाले पुताक प्रेम करचे कमी करना तो केन्ना तो पूत खंयचे परिस्थितीत उरूं ताका कायम तांगले वयर प्रेम उरता जाल्यार तो पूत कसो करता केन्ना केन्ना भायर वचून विंगड विंगड लोकां सहवास करना आपणाले बापयक विसरून वता तशीच हांगा भौतीक जगतात जिवी लोक कसो जाल्याची भगवंतान इतलो ताका प्रेम दाखयता भगवंत येता तांगेले प्रतिनिधी लोक येवन सांगल्यार बी केन्ना केन्ना हे भौतीक जगताचे मायाचे एक तागे प्रभावान तो भगवंताक बी विसरून वता जाल्यार भगवंत कसो करता प्रति युगा भितर येता हांगा आनी आपण नॉलेज दिता हांगा आमी पळयल्या हे श्लोका भितर 4.6 श्लोका भितर भगवंत कसो सांगता अजो अपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं सम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममायया भगवंत म्हणते आसा मेगेले हे कसं आसा जन्म कसं आसा ते म्हाका जन्म म्हणले ना ओके आणि मेगेले शरीर कसं आसा ते आध्यात्मिक शरीर आणि ते क्षीण जायना म्हण सांगल्यार आमगेले जशे पळयल्या आमी 2.13 श्लोका भितर देहिनोस्मिन येता तातूंत भगवंत कसं सांगते आसा एक चेडू आवयल पोटाच्यान भायर येता तो चेंज जाते वता शरीर लास्ट कसं आता एक म्हातार काल येता ताका शरीर डिटोरिएट जाता आणि तो मृत्यू पावता जाल्यार भगवंताल शरीर तशें तो अनबॉर्न ताका जन्म मेळ्ळे बी ना आणि ताका शरीर बी केन्ना डिटोरिएट जायना सो भगवंतांक म्हणते आसा की आपण सगळे सेंटिमेंट लोकाल बद्दल आपणाक गोत्सा लोकाल प्रत्येक लोकाल कित्याक म्हळ्यार प्रत्येक जीव शरिरा भितर तो भगवंता रुपात असतो तशें हांव न्हू आपण खंयचे मिलेनियम प्रत्येक युगा भितर आपण कसं करता मेगेल ओरिजिनल हातूं भितर येता हांगा पळयलें आसा केन्ना 8वें चेडूं केन्ना जावचें उरता एका कोणाक वासुदेव आणि देवकीक तेन्ना तांगेले एद्राक फर्स्ट नारायण 400 फॉर्म ओके शंख चक्र गदा हस्त रूपात तांगेले एद्रा येता तेन्ना एकदम ते ओटू तांगेले देहाचे प्रभे पळोवन हे पळोवन तांणी अचंबित जाताचे आनी तांणी पांय पडचे लागताचे तांगेले एक चेडू म्हणले एक भावन उरना तो एक परमात्मा म्हणले कडे तांणी मागूंक येताची देवा अशें कर तुमी साधारण एक 200 फॉर्म शिशु भितर तूं आमकां चेडू रूपात यो म्हणून तशी मागूंक घेतल्या नंतर तो कृष्ण कसं करता तांगेले एद्राक येता 200 फॉर्मात एक श्याम सुंदर रूपा भितर तशें हांव न्हू कृष्णाले हे कसं आसा ते एक आमगेले टायप एक हे दादले आनी बायलाले एक हातूंत मिलनान एक जाल्ले चेडा तसले शरीर ने ओके ते शरीर कसं आसा ते सच्चिदानंद विग्रह तशें आमी हे श्लोकात कळयता भगवंताल शरीर कसं आसा ते आमगेले शरीर टायप ने आणि येवची कारण कसं बाबा भगवंताला येवची कारण की म्हण सांगल्यार भगवंताक आमी विसरून गेले तसं संबंध आता अनेक प्रभुपाद बेस्ट एक उदाहरण दिताची श्रीमद भागवतामात तांणी म्हणटाची की म्हळ्यार इवन कृष्णाक आशिल्ली तशी वट्टू स्वभाव गुण कसो आसाची कितले महान व्यक्ती लोक ब्रह्म शिव देवादिदेव म्हणतात तांकां सुद्दां इतले तांगेले भगवंताक आशिल्ली तशी तितले तांगेले ते एक कंप्लीट 6 गुण कसो आसाचे परिपूर्ण ते बाकी खंयचे देवी देवता भितर ना तशें कृष्णाक भगवान म्हणले आसा हांगा आमी पळोव येता प्रभुपाद म्हणटाची इवन ब्रह्म आनी शिवा ब्रह्म सुद्दां एक पटी कृष्णाक पळोवन भ्रमेत होता कित्याक की म्हळ्यार कृष्ण एक नॉर्मल चेडा म्हणटा वृंदावनात लीला करते उरते ಒಟ್ಟು फ्रेंड्स बरोबर तांगेले बसून पिकनिक टाइप करनो तांगेले एकले उश्टी खावचे ಒಟ್ಟು करते तेन्ना इवन ब्रह्मदेव सुद्दां ना 1 मिनिटाक तांकां विचार येता हो खरेवची भगवंत वे खरे भगवान वे हो खरे परमात्मे म्हणले तांगेला तू हे येता तशें हांव न्हू इवन जाल्यार कृष्ण आणि विष्णू गुण कसा असा तांगेले भ्रमे जेवचे गुण ना तांगेले कसले तांणी परिपूर्ण म्हण सांगले आसा प्रभुपाद
हांगा केलो पटी आमकां कोण तरी आमकां एक प्रश्न विचारीत की भगवंत तन आपणाले एक देह बदल करना म्हणटा जाल्यार तो विंगड विंगड अवतार कित्याक घेता म्हण एक प्रश्न आमगेलो येता आणि लोक बी केन्ना विचारता कसं लागता का आवश्यकता कसं असा विंगड विंगड अवतार घेवची कसं आवश्यकता असं म्हण जाल्यार एक तत्वज्ञानी लोक विंगड विंगड फिलॉसॉफर लोक आपणाले विंगड विंगड एक अर्थ दितात हाका तांणी म्हणटाची की कृष्ण हे भौतिक जगताक येता आणि येवन हे भौतिक जगताचे एक शरीर घेता ओके आणि तागेले कसकी एक ऍक्टिव्हिटीज करता आणि तो वापस वता जाल्यार हे प्रभुपाद म्हणता हे खरे न्हय हे फाल्स हे समने म्हण सांगता कित्याक की म्हळ्यार भगवंताल शरीर कसं असा आमगे म्हणजे भौतिक शरीर न्हय कित्याक की म्हळ्यार आता प्रभून सांगिल्ले तशी ते श्लोका भितर जेन्ना विभस्वानाक सांगिल्ले पास्ट प्रेझेंट फ्युचर आपणाक पट्टू याद आसा म्हणून कृष्ण सांगता आमकां आज न्हय आता एक वीक पयले एक वारा पयले कसं आमकां जल्लोला आमकां याद उरना जन्माच विसरा लास्ट जन्म ते तर आमकां साध्य ना आत्ताच एक वर्सा पयले कसं जाल्ले हे सुद्दां आमी आमकां बाहेर कंगेन पळोवन विचार करपा पडटा ओ तेन्ना कसं जाल्ले हे जाल्ले तितलें आमगेले हे आमगेले ते भौतिक देहा निमित्त आमगेले विसरचे कसं आसा हे आमगेले गुण महागुण हे भौतिक जगताचे तशें हांव न्हू प्रभुपाद म्हणटा अशें की म्हळ्यार कृष्णाल देह कसले हे भौतिक न्हय आमगेले देह आमी भौतिक जाल्यार कृष्णाल देह भौतिक न्हय म्हण सांगता अशें तशें हांव न्हू कृष्ण कसं करता आपणाल देह बी बदल करना तो ओरिजिनल आपल्या हाती भितर तो हे भौतिक जगताक येता तशें हांव आमी हे श्लोकात पळयता भगवंत पूर्ण शक्तिशाली सर्वसमर्थ आणि तो आपणाल देह चेंज करना ओके तो खंयची रुपा भितर तागेले गोलोक वृंदावना भितर 2 हँडेड फ्रॉम श्याम सुंदर रूपा भितर आसवे तेच रूपा भितर तो हे भौतिक जगताक येता तशी तशी आमकां जिवी लोकांक बी एक्चुअली जन्म आणि मृत्यू ना ओके आमी बी तागेले म्हणून अनंतची जाल्यार आमके असं करता आमी देह घेतिल्ले निमित्त आमकेले बट्टू हे जन्म मृत्यू हांचे भितर हे येता भगवद्गीताचे सुरवातीक कृष्ण कसं सांगते की म्हळ्यार आमी भौतिक देह घेतिल्ले निमित्त आमकां जन्म मृत्यू आसा जाल्यार आमकां केन्ना आध्यात्मिक देह मेळत की तेन्ना आमगेले कल्मश ओट्टू दूर जाता आणि आमी जन्म मृत्यू हे बंधनच्यान जरा व्याधी हे बंधनच्यान आमी कसं करताची मुक्त जाताची म्हण सांगते असं सो भगवंत केन्ना आमी आध्यात्मिक हांचे भितर मुखार सरताचे तेन्ना भगवंता कित्याक की म्हळ्यार कृष्णाल आमी बरोबर आमी योग भक्ती योग करचे लागले तेन्ना आमकां बी कृष्णाले गुण दिव्य गुण घेवचे लागताचे आमी महात्मा हांगेल पळयल्या कशी त्यांनी भक्ती हातूंत येताची आणि कशी कृष्णाल वट्टू गुण दिव्य गुण तांगेल हातूंत बी आमी पळोवं तशीची हे कशी येत बाबा म्हणून विचार करता अशी कशी जादू येत वेळ अचानक कशें हे म्हण तेन्ना प्रभुपादांनी बेस्ट हांगा एक एग्जाम्पल दिताचे कृष्ण भावनामृत कशी आमी कृष्ण प्रज्ञेच्यान आमकां येता केन्ना आमी आमगेले मूल कसं की म्हळ्यार आध्यात्मिक देह ओके आमगेले हे देह हे आमी शरीर कसं आसा हे आमी न्हय ओके आमगेले देह कसले सच्चिद आनंद कृष्ण कशी सच्चिदानंद तशी आमी बी सच्चिदानंद आमगेले कसले आमगेले बी हे शरीर मूल शरीर कसं आसा आत्म कसं आसा जीव कसं आसा ते केन्ना नाश जायना ओके जाल्यार आमकां भौतिक देह मेळिल्ले निमित्त आमी तमो गुणा हे भौतिक देह कसं आसा तमो गुणाच्यान आसा तशें आमकां संपूर्ण मिजरीस कष्ट दुःख सुख दुःख आमी पळयते उरता केन्ना आमकां हून जाता केन्ना थंड लागता हुनसाण थंडसाण हे वट्टू आमी फील करू शकता देह आशिल्ले निमित्त ओके तशी सुख दुःख वट्टू आमच्या जिवनात येते उरता जाल्यार हे भौतिक देह कसं आसा हे एक बेस्ट प्लॅटफॉर्म आमकां हे भौतिक जगतच्यान आमकां आध्यात्मिक जगताक व्हरता इवन 13 चॅप्टरात बी कृष्ण क्षेत्र क्षेत्रज्ञ हे वट्टू दिते आसा क्षेत्र म्हळ्यार एक प्लॅटफॉर्म तांचे भितर आमगेले कार्य आमगेले कर्म घेवन आमी कर्म आमी आमगेले कसले फाटले जन्माचे कर्म उरल्यार आमी देहाच्यान आमी देह यूज करून आमी ताजेच्यान आमी पार जावेत एक सॉलिड बोट म्हणल्यार आसा हे देहाक ओके सो हे भवसागर दाटचे खातीर हे देह मेळ्ळ्या म्हणल्यार आसा तशें न्हू आमी कसं करता हे भौतिक देह मेळ्ळ्यानंतर मनुष्य देह मेळ्ळ्यानंतर आमी कसं करता आमगेले जिवनातूं उन्नती साधन करता कशी ते आमी आध्यात्मिक हांचे भितर गेले तशी आमी भक्ती योगात गेले तशी कसं आता आमगेल गुण बी कसं आता आध्यात्मिक जावचे लागताचे ओके ताका एक बेस्ट उदाहरण एक एग्जाम्पल दिते आसा प्रभुपाद आमी वट्टू लोखंडा रॉड पळयल्या लोखंडा रॉडा कलर कसो उरता ब्लॅक और तागेले एक मेटला कलर उरता जेन्ना उज्या भितर आमी ते मेटला रॉड घालताचे ते मस्त जळ 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 जळ
क्रमेण ताजे कलर चेंज जाता, ते कलर खंय जाता रेड, एकदम डार्क रेड जाता आणि थोडे वेळ जाना पण इवन करगुच्या लागते आपल्याला ते मूल गुण ते कसले ते तागेले गुण कसा असा ते सोडच्या लागता उज्ज्या भितर बसून. तशीची आमगेले भौतिक देह कसा असा ते लोखंडा टायप, ओके, काळे कशे लोखंड आसा ताचे टायप. केन्ना आमी हे आध्यात्मिक हातूंत भितर येवन आमगे भक्ती योगात येवन आमी हे शरीराच्यान आमी हे शरीर भक्ती भगवंतान भक्ती खातीर आमी केन्ना यूज करता ताजे उपयोग करचे लागता. तशी ते उज्ज्या भितर घाल तशी ते लोखंडाचे कलर चेंज जाता तशी आमी ह्या भौतिक शरीरात उरल्यार बी आमी आध्यात्मिक शरीराचे वट्टू आमगेले कल्मश वट्टू वचून आमी आध्यात्मिक शरीराक पावताचे. तशी म्हणले आसा प्रभुपादान. आणि आता कृष्णाल आगमना बद्दल आमी विचार करूया. कृष्ण कसल्याक येता, कसल्याक आयलो आणि कृष्णाल आगमनाक प्रभुपादान सूर्याक होलिके केल्लो आसा. सूर्य कशी आमी म्हणटाची सकाळ उठले की सूर्य जन्म जाले, सूर्य आयलो, सांजेर जाले की सूर्य अस्त जालो म्हण सांगताची. तशीची हाचे अर्थ हे न्हय की म्हळ्यार सूर्य जन्म जालो आणि सूर्य गेलो म्हळ्यार आता सूर्य लोकात उरता. ओके, सूर्याक केन्ना सूर्य आयलो गेलो म्हणणे जाल्यार आमगेले भूमी फिरची निमित्त आमकां ते एक प्रदेशान विंगड विंगड प्रांताक, जशी आता आमकां हांगा रात्री अमेरिकात उजवाडो, ओके, सूर्योदय आता अशी एक 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 अशी जाते आसा. कित्याक की म्हळ्यार इवन वेदा भितर बी सांगिल्लें आसा की म्हळ्यार कृष्ण थोडे वेळा खातीर दाखोवंक येता आणि थोडे वेळा दाखोवंक घेना. हे आमगेल भौतिक आमगेल पळोवची दृष्टी. कित्याक की म्हळ्यार भगवंत प्रत्येक चराचरा भितर आसा. ओके, तशें आमी महात्मा हातूंत पळयलें न्ही, कशें की म्हळ्यार महात्मा लोक प्रत्येक चराचरा भितर कृष्णाक पळयताची म्हण. तशीची हांगा वेदांत आमी म्हणलें आसा की म्हळ्यार सूर्याक हांगा बी वेदांत बी सूर्याक हे केल्लो आसा. तशीची आमी एक समया भितर कृष्ण आयलो आणि अनेक पटी कृष्ण ना अशी वाद करचे समने म्हण प्रभुपाद म्हणटा. कित्याक की म्हळ्यार कृष्ण तागे लोकात आसा. तशें आमी म्हणटाच पळय बेस्ट एक एनॉलॉजी दिल्ली आसा प्रभुपादान. एक आमगेल माथ्यार आमकां सूर्य दिसते आसा. ओके, हा आता सूर्य आसा म्हण आमी एक 5000 किलोमीटर मुखार गेली, वचून थंय कोणाक विचारले सूर्य खंय आसा म्हण तो मनुष्य म्हणटा मेगेल माथ्यार आसा सूर्य म्हण. हाजे अर्थ कसले, हागेल माथ्यार एक विंगड सूर्य तेन्ना थंय हागेल गेले तशी सूर्य तागेल म्हापशान वचून तागेल माथ्यार आयल्ले न्हय. कित्याक की म्हळ्यार सूर्या लोकात आसा. ओके, सूर्य काय चेंज जायना, आपणाल हे चेंज करना जाल्यार आमगेल हे कसं आसा आमगेल पळोवची दृष्टी आमगेले भौतिक जगत चेंज जावचे गुणा निमित्त आमी सूर्याक विंगड विंगड समयार विंगड विंगड टायमार पळयताची. सो हांगा आमी प्रत्येक ब्रह्मांडा भितर कृष्ण येता आणि वता म्हण सांगिल्लें आसा प्रभुपादान. हे अनुभव कसो आसा आमी ब्रह्मांडात वचून मात पळोवंक शकताचे म्हणटात. आणि वेदा प्रकार हे ब्रह्मांड कसं आसा भगवंताले संपूर्ण शक्ती कसं शक्ती असता गेले पुरा हे आसा शक्तीची एक सान भाग मात्र केन्ना आमी पळयल्या. कृष्ण एक आमी वाटी भितर एक बाउला भितर सासम घालून दवरले रे, त्या सासमात एक सासम आमी पण गेले बी भगवंता काही फरक पडना. तशी आमगेले म्हळ्यार ते सासमा भितर तांतू भितर आमी जीव आमी केन्ना केन्ना लागता हा आमी म्हळ्यार कोण वोड म्हण लागताचे जाल्यार आमगेले एक्चुअली आयडेंटिटी कसले म्हण आमी कळता. जाल्यार भगवंत म्हणल्यार कसं आसा आमी इतले सकल बद्ध जिवी उरल्यार बी कृष्ण कसं करता आमकां सुदारचे खातीर आमकां वापस तागे लोकांक व्हरचे खातीर परत 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 तो येता आणि परत तो आपल्याला प्रतिनिधी लोकांक बी धाड दिते उरता. ओके, एकची की कृष्ण आपल्याला जे जीव आसा आपल्याला अंश कसं आसा वापस आपल्या लोकांक येऊ म्हणले. हे कृष्ण मुखार म्हणते की म्हळ्यार परमात्मा आपल्याक जन्म ना म्हणटा. ओके, नेक्स्ट पळोवया. हे श्लोका भितर 7.28 श्लोका भितर कृष्ण कसं सांगता की म्हळ्यार वेदाहम समतीतानि वर्तमानी चार्जुन भविष्यानी च भूतानि माम तो वेद न कश्चन. हे श्लोका भितर कृष्ण म्हणटा अर्जुना आपुण देवोत्तम पुरुष. ओके, पुरुष जावन आपुण आपणाक फाट्टी जाल्ली बी गोचता मुखार कसं जावची बी आपणाक ಒಟ್ಟು आपणाक नॉलेज आसा. आणि प्रत्येक जीवी चराचर जीवी म्हळ्यार बरी मनुष्य मात न्ही एक सणसन्न एक बॅक्टेरिया प्रत्येक एक लोका बद्दल बी कृष्णाक गोचता. तशें जाल्यार आपणाक कोण आपणाक कोण अर्थ कळूंक येतले मस्त कमी मस्त दुर्लभ कृष्ण म्हणते सांगा कोणू नाचे आपणाक करेक्ट जावन अर्थ कळूंक येतले कोणू नाची म्हण. हे कसं लायक बाबा हांगा मी एक पळयल्लें आसा एक चित्र भौतिक जगत तमो गुणात
सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जीवी लोक फिरते उरताची तशें हांव तांगेले ते कॉन्शियसनेस कसो आसा चेंज जाते उरता तांणी तांकां बेगीन बेगीन नॉलेज मेळटा मेळना म्हणणे मेळ्ळ्यार सुद्दां तांणी हे माया म्हणले भौतीक जगतात तांणी इतली कशी लुप्त जाता की म्हण सांगल्यार तांणी भगवंता बरोबर संबंध विसरून वताची आनी हे भौतीक जगता भितर ट्रॅप जाते वताचे ओके कित्याक की म्हळ्यार केन्ना आमी मुक्त जावका हे भौतीक जगताच्यान म्हळ्यार कृष्णाक सोडल्यार आमकां दोन दुसरी गती ना ओके कृष्ण भक्तीन मात्र आमी हे भौतीक जगताच्यान मुक्त जावेत जाल्यार आमी कृष्णाक विसरले म्हळ्यार आमी माया ट्रॅपा भितर येताची हे आमी हे श्लोकाच्यान हे प्रभुपादान बेस्ट एक श्लोका घेतलो आसा हातूंत भितर नेक्स्ट पळोवया 14.4 श्लोका भितर हे भगवंत कसं सांगते अस की म्हण सांगल्यार सर्वयोनिषु कौंतेय मूर्तय संभवान्ति तेषां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रधापिताम कृष्ण कसं म्हणते असा की कुंतील पुता ऐक हे जिवंत प्राणी प्रत्येक वर्ग कसा असा हे भौतिक जगताक येवच्या कारण बी हांवची आणि तांगेले आणि हे अहिक भौतिक जगता भितर जन्म घेवच्या बी कारण आपुणची कित्याक की म्हळ्यार तांगेले बीज प्रधान बापय आपुण तांगेला तू बीज कसा असा ते आपुणची तांगेला तू घालतलो बीज प्रधान बापय आपुणची हे तुमी म्हटलो का अर्थ खंग येवका म्हणून सांगते असा तशें न्हू हांगा पळयत आमी कृष्ण कसल्याक येता कृष्ण हांग म्हणते असा मेगेल अंश तुम्ही आणि तुम्ही वापस मेगेल लोकाक येवका म्हणल्यार आपुण हांग येते असा म्हण कृष्ण सांगता आता मुखार एक श्लोका भितर 9.11 श्लोका भितर कृष्ण कसं सांगता की म्हळ्यार मूर्ख लोक ओके हे मूर्ख लोक हे भौतिक जगता भितर इतले एनग्रॉस जावन तांणी कसं म्हणटाची कृष्ण एक सामान्य मनुष्य तो एक आमगे म्हणकेच एक साधारण व्यक्ती तो येता कसं थोडे मिस्टेक फॉर थोडं दाखयल ताणे आणि तो गेलो एक साधारण व्यक्ती म्हणून सांगता हांगा आमी एक ताके बेस्ट उदाहरण दिता कृष्ण प्रभुपाद कित्याक की म्हळ्यार एक कारागृह एक जैल आसा ओके जैला भितर मस्त लोक कैदी आसाचे तांकां बंद करून दवरला तांणी कसले अपराध केल्या विंगड विंगड अपराध विंगड सेला भितर घालन दवरले जाल्यार एक पटी आमगेले देशाचे कोण प्रधानमंत्री जावं एक गव्हर्नर जावं ते कारागृहा भितर वताचे कित्याक वताची तांकां एकपटी पळोवका वट्टू निरीक्षण करच्या वता तांणी वट्टू समा आसवे वट्टू कैदी लोकांक वट्टू समा वट्टू हे मेळते असणे म्हणून वचून तांणी वचून एकपटी निरीक्षण कंगेन येताचे ओके जाल्यार थंयची कैदी लोकांना ते गेले तसले ते महान एक कोण एक नायकाक जावं एक अधिकारीक जावं आपणाला हातूंत ते एक कैदी म्हणून समजून घेतले तसले हे परिस्थिती कित्याक की म्हळ्यार भौतिक जगतात कृष्ण येता ते अधिकारी टायप तो येता कित्याक की म्हळ्यार कृष्णाक सर्व स्वतंत्र म्हणलं आसा ओके कृष्ण स्वर केन्ना जावपाक खंयचे लोकांक ताणें येवेत वचेत आनी मेन म्हण सांगल्यार तो आपणाले देह चेंज करना ते आपणाक खंयचे ते मूल देह मेळ्ळो आसा तेच देहान तो येता आनी वता तशें हांव असले बद्ध जीवी लोकांले हे स्टेटमेंट कसं आसा हे एक कैदी भितर कैदी लोकांक दवरले तसले एक अधिकारीन येवचे आनी ते लोकांक तशें लेखचे की तो अधिकारी बी आमगेल्या तितून एक कैदी म्हण लेखचे असले एक बेस्ट उदाहरण प्रभुपाद दिताची जाल्यार कृष्ण कसं करता कित्याक कृष्ण येता बाबा कसले कृष्णान येवका हे भौतिक जगताक कित्याक की म्हळ्यार आमगेले तसले बद्ध जीवीक ओके बद्ध जीवी लोकां खातीर भगवंत येता आनी भगवंत कसं करता आमगेला हातूंत भितर प्रेम संबंध कसा आसा ताका आमी विसरून गेलेच ओके भगवंत कसं करता पुनः स्थापने करचे खातीर भगवंत हे भौतिक जगताक येता आमी हे श्लोकात आतां पळयल्या की कशें म्हळ्यार भगवंताक प्रत्येक जीवी बद्दल बी गोत्सा आमी लिपोवयत हांव महात्मा महा म्हणून दाखवत जाल्यार भगवंत प्रत्येक जीवी लोकांले हृदयात बसला तो तागेल वट्टू आमगेल कसा अवगुण आसाची दुर्गुण आसाचे ते भगवंता खंयच्यान लिपोवच्या जायना ओके तशें न्हू भगवंत कसं म्हणटा तांकां बीज प्रधान बापय आपुण तशें आमी बापयक विसरू शकताचे जाल्यार भगवंत कसो आसा तो विसरना तो आमकां वापस हे मटिरियल जगत हे जैलाच्यान मुक्त करचे खातीर तो परत परत येते उरता आनी केलोन पटी तो आपल्या प्रतिनिधी लोकांक बी धाड दिता नेक्स्ट पळोवया प्रभुपादान खंयचे श्लोक चॉयस केल्या हांगा पळया भगवंताला येवचे आनी अनेक कारण कसं बाबा हे पळोवया भगवंत सांगते असा 4.7 श्लोका भितर यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम प्रभुपाद म्हणते हांगा बेश्टेक हे बी दिल्ले आसा प्रभुपादान की
कृष्ण हांका हांत भितर की कृष्ण कसल्याक येता. ओके, कृष्ण कसल्याक येता की म्हळ्यार अर्जुना खंय अधर्म जाते आसा. ओके, धर्माची अवनती जाते आसा आणि अधर्म खंय केन्ना जास्ती जाता तेन्ना ते हे करच्याक तांकां अधर्मी लोकांक नाश करचे खातीर हांव स्वयं अवतार घेता. ओके, हांगा पळयल्लें आसा आमी केन्ना भौतीक हांगा द्वापर युगातूं कृष्णान येवन कसल कसल राक्षस लोक कंस खंयचे त्यांनी हे लोकांक कोट्टू तांणी संहार केले. कसल्याक धर्म स्थापने करच्याक. ताका तांणी कोणाक चूज केले, महात्मा अर्जुनाक चूज केले हे नॉलेज दिवच्याक. हे बी पळयलें आसा. तशें न्हू भगवंताल हे कसं आसा, हे कारण अनेक कारण. एक आमकां जीवी लोकांक मुक्त करचे खातीर. ओके, आनी विसरील तसो संबंध वापस स्थापने करचे खातीर. आनीक हे अधर्मात कोण कोण चलताचे, धर्म स्थापने भितर कोण अड्डी येताचे तांगे नाश करचे खातीर आनी वापस आमगेले धर्म स्थापने करचे खातीर कृष्ण येता. म्हणले एक विषय सांगितला सांगा. नेक्स्ट पळोवया 4.8 श्लोका भितर कृष्ण कसं सांगते आसा म्हणून. नेक्स्ट कृष्ण कसं सांगते आसा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. कृष्ण कसं सांगता, सज्जन लोकांक रक्षणे करचे खातीर आणि दुष्ट लोकांक नाश करचे खातीर हांव कसं करता आणि धर्माचे तत्व वापस स्थापने करचे खातीर हांव प्रति युगा भितर हांव येता, अवतार करता. म्हणटा एक हे दोन्ही श्लोकाच्या ना कृष्ण कसल्याक येता बाबा हे भौतीक जगताक म्हणले विषय आमकां स्पष्ट जावन दिसता. कृष्णाल येवचे आगमनाचे कारण कसले. ओके, सो अशी हे भगवंताले कितले करुणामयी पळया भगवंत आमकां भगवद्गीते कसं करता, आमकां कृष्णाल आमगेले विसरील तसो संबंध कसं करता, पुनःस्थापने आमकां करयता. ओके, नेक्स्ट पळोवया. नेक्स्ट श्लोका भितर कृष्ण कसं सांगते आसा म्हणून. 9.29 श्लोका भितर कृष्ण कसं सांगते आसा, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम. हांगा कृष्ण कसं सांगते आसा की म्हळ्यार म्हाका कोणाले विशया भितर असूये ना. ओके, आणि हांव कोणाले पक्षपात करना आणि हांव सगळ्या विशयात सम उरता. आणि हांव कोणाले जाल्यार मेगेल कोण भक्त आसाचे, कोण मेगेल भक्ती करताची तांगेल हांव स्नेह करता. तो मेगेल स्नेहित आणि तो मेगेल स्नेहित आणि ताका हांव मेगेले तो मेगेल हांतू उरता, कायम मेगेल प्रिती भितर उरता आणि ताका हांव बी तागेल स्नेहित. अशी एक बेस्ट एक हे दिल्लें आसा. तशें न्हू आमी हातूंत पळोवप कृष्ण कित्याक हे भौतीक जगताक आगमन करता आणि कशें तो आपणाले हे लोकांक कशी एक भक्ती भितर आपणाले नॉलेजच्यान आपल्याला प्रतिनिधी मूलक जशी प्रभुपादाले आता आमकां भगवद्गीते प्रति एक हातूंत भितर आशिल्ले पयले जाल्यार प्रभुपादान कसं केले ती इजी लोकांक अंडरस्टँड करता तशी तांगे परपटा भितर ताजे कडवण आमकां अशी उदाहरण सूर्याल उदाहरण शेवटी दिवन आमकां वापस आमगेले स्थापना कृष्णा बरोबर आमगेले स्थापना केले. हांगा प्रभुपाद कसं म्हणते हे प्रभुपाद बेस्ट एक हे दिते धर्मात च्युती येईल तेन्ना आपूण येता म्हणून कृष्ण सांगता जाल्यार साधू रक्षणे साधू म्हळ्यार कोण. ओके, साधू म्हण स्पेशली हांगा कृष्णान कसल्याक बरयल्लें आसा म्हण ताजे एक हे करता आसा कित्याक की म्हळ्यार कृष्ण म्हणटा कित्याक हे प्रभुपाद म्हणटा जे साधू लोक कसं आसा कोणाले वैरी बी उरनाचे आणि कोणाले मित्र बी उरनाचे. ओके, प्रत्येक जीवी लोकांक तांणी समान दृश्टीन पळयताचे आणि कायम एक शांत एक मनस्थिती भितर उरून तांणी भगवंताक आपणाकन कसं आसा. ओके, साधू लोक म्हण साधारण जावन आपणाला वट्टू एक खंयचे एक ऐश्वर्य जावं हे जावं वट्टू तांणी त्याग केलो उरता आणि तांणी कसं दिता बाबा कृष्णाक म्हणून विचार करीत. ओके, आमकां दिवचे म्हण सांगल्यार कसकी आमी भगवंताक आमगेले एक नॉर्मल हाजे प्रकार कसकी एक आमी ऐश्वर्य की एक जे हे की आमी दिवचे म्हण ते जाल्यार तांणी कसं करताचे आपणाल जे देह कसा असा हे आपल्याला हे तेच तांणी भगवंताक अर्पणे करताचे. ओके, 24/7 तांणी भगवंता खातीर तांणी कार्य करताचे भगवंताले तांणी हे प्रचार करताचे प्रत्येक कण आणि तांतू भितर तांणी कोणाक खंयचे जीवी बद्दल तांणी भेदभाव पक्षपात करनाची. हे आमी बेस्ट उदाहरण आमी सांगल्यार आमगे प्रभुपादान कसले अशी डिस्क्रिप्शन कसले एक हे डिस्क्रिमिनेशन केल्ले उरल्यार आमी आज आमगेले हे कृष्ण भावनामृत संघ आमगेल पर्यंत येनाशिल्ले आणि आमकां हे भगवद्गीतेचे इतले नॉलेज कसं आसा कसले बद्दल नाल्यार आमकां भगवद्गीते म्हळ्यार कसले एक
गोत्त बी नाशिल्ले इवन आतां बी आमी केन्ना 15 वर्सां पयले भगवद्गीता ओपन केल्यार आमी कसले तांतू भितर अर्थ जायनाशिल्ले जाल्यार देवा दयेन एक असोसिएशनान भगवंताले प्रभुपादाल कृपेन आमी हे ಒಟ್ಟು अंडरस्टँड करचे लागले तशें साधू लोकांक अपमान जाल्यार भगवंत सहन करना ओके भगवंताक मस्त बेजार जाता कसल्याक कित्याक की म्हळ्यार तांणी ऑलमोस्ट भगवंताल खातीर कंप्लीट हे केलें आसा केन्ना केन्ना लोक कृष्णा बद्दल विचार करतले हाय कृष्ण म्हणटा सगळं जिवीत आगेलच्यान आयिल्ली कित्याक बाबा तांकां स्पेशली भक्त लोकांक कित्याक म्हण कित्याक की म्हळ्यार हे श्लोका भितर भगवंत सांगते आसने कित्याक की म्हळ्यार गुण तशी एक पूत एक 4 पूत असे हे तांतू भितर एक पूत बापायल काळजी करता हे करता साधारण जावन आपणाला कसले आपणाकडे एक सांत दिवस आमी चॉकलेटा खबर उलयले एक पूत चॉकलेट बापायन दिल्ले पयशान चॉकलेट हाडले अर्ध चॉकलेट करून बापायक दितो तसं एक आपणाला प्रीत सहज असते ते बापायल प्रीत कसं आसा ते पुता वयर वतायचे तशीची आमी हे साधू लोक कसं आसाचे ते कृष्णाक मस्त प्रीत तशें न्हू प्रभुपाद म्हणटाची आमी ते साधू लोकाले आमी गुण घेवका कशी घेवका आमी एटलिस्ट आमगेकण कसं करू शकताचे आमी श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम खंयचे एक एटलिस्ट श्रवणम आमी सदां देवा दयेन प्रभुपादाल हाच्यान आनी प्रभुले कृपेन ಒಟ್ಟು आम्ही सदांच भगवद्गीता कोंकणी भगवत पुराणा भितरी भगवंता बद्दल प्रभुपादाल दयेन आयकते आसाचे आमी व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट श्रवणम कडे आमी कसं आयकताच कानान ते आमगे कसं आता हे आयकल निमित्त कसं बाबा आयकल निमित्त आमगेले एक कॉन्शियसनेस कसं आता ते प्युअर जाते वता ओके सो आमी कसं करताचे हगूर हगूर कसं आता आमी साधू लेवलाक येवचे लागताचे कंप्लीट साधू लेवलाक येवचे आहे ना कित्याक आमी गृहस्थ लोक जाल्यार आमी कितले जाता तितले प्रयत्न करका जाल्यार तितले आमी हे लोकाले भक्त लोकांक संग करका तांगेले संगा भितर उरून आमी भगवंता बद्दल आयकुचे एटलिस्ट डेली हियरिंग केल्ल्यान कसं आता आमगेले हृदय शुद्ध जावचे लागता आनी आमी कीर्तन करताचे ओके कीर्तन करताचे कडेन पाद सेवन हे बाकी ಒಟ್ಟು ऑटोमॅटिकली जाते वता सो फर्स्ट कसले भगवंताले लीला आनी तांगेले ऍक्टिव्हिटीज हे ಒಟ್ಟು आमी आयकूका सदांची म्हण हांगा कृष्ण हे श्लोका भितर कसं सांगते की म्हळ्यार निष्पक्षपाती कृष्ण ओके तशें न्हू कृष्ण कसं करता कोणाले बद्दल स्पेशली तो कृष्ण म्हणटा हांव कोणाक पक्षपात करना जाल्यार मेगेल भक्ता खातीर अहम भक्त पराधीन म्हणलें आसा कृष्णान ओके हांव कृष्ण भक्ताल पराधीन आपूण जेन्ना भक्त एक भक्ती करचे लागता जशें आमी अमरीश महाराजाल कथेत पळयल्ले कशी अमरीश महाराज कश्टा भितर येता ऑटोमॅटिकली कृष्णाले हाताचे सुदर्शन चक्र आपूण भायर पडटा ओके ताका कोणे ना अमरीश महाराजान कृष्णाक मागूंक कृष्णा यो म्हाका हो ऋषी त्रास दिवचे लागला दुर्वासा म्हण येवन म्हाका रक्षण कर म्हण तो मागूंक घेना तो गपच्यो आपणाले चॅन्टिंग करते उरता ओके देवाल नामस्मरण करते उरतो ताण कितले ताका दुर्वासा म्हणून कितले हियाळशिल्ले तसले महात्मा लोक ओके तांगेले ಒಟ್ಟು बदल जाल्यार तसले महात्मा लोकां खातीर भगवंत कसं करता तो आपूण भक्ता खातीर स्पेशल आपूण तांके हे करता आनी कृष्ण कसं म्हणते असा 9.21 एक श्लोक असा तातूंत कौंतेय प्रतिजानाति हे श्लोकात कृष्ण कसं म्हणता कुंतील पुता अर्जुना आयकूंक घे कोण शीघ्र वाके कोण धर्मात्मा जाताची आनी मागेल केन्ना भक्ती करचे लागताची तेन्ना तांणी धर्मात्मा जाताची आनी तांणी शाश्वत शांती तांकां मेळटा मागेल भक्ताल केन्ना नाश जायना ओके तशें न्हू हांगा कृष्ण स्पेशली सांगते आसा आपल्याला भक्ताल नाश हे ಒಟ್ಟು स्थापने करचे खातीर आपल्याला भक्त लोकां बरोबर वापस पुनर्स्थापने करचे खातीर कृष्ण येता कृष्णाल आगमन करता आनी तो विंगड विंगड ऍक्टिव्हिटीज करून दाखयता कृष्णाक आवश्यकत ना करचे जाल्यार आमकां दाखोवचे खातीर आमगेल प्युरिफिकेशना खातीर आनी ते तागेले भक्त लोकांक रक्षणे खातीर तो येता आनी ಒಟ್ಟು ऍक्टिव्हिटीज करता म्हणल्यार आमी हे विशय आयचे कृष्णाले आगमन नॉलेज अबाउट कृष्णास appearance आणि activities बद्दल कळले हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरी बोल व्हेरी नाईस प्रभूजी माताजी ते प्रभुपादान आमकां सगळे सिम्प्लिफाय करून दिले आसा वेदास आणि तुम्ही सुसिम्प्लिफाय करून दिले आसा आमकां इट वॉज व्हेरी इजी टू अंडरस्टँड थँक्यू प्रभू थँक्यू माताजी सो तुम्ही ते 6 चॅप्टराक माताजीन जशी एक कृष्णाले जन्म कर्मचे मे दिव्यम कशी दिव्यम असा ते सांगले आसा आणि ते कळचे दिव्यम तेंगेले कर्म आणि जन्म करचे एक महात्मा कडून जावका आमकां ते मागच्या सेशनाक प्रभून माताजीन सांगले महात्मा कोण आसा कन पण ते महात्मा खूप रेअर आसा आणि तेंगेसून नॉलेज कशी घेवचे तर प्रभून आमकां 5th चॅप्टर सांगले आसा डिसायप्लिक सक्सेशन
तर जशी आम्ही 4 इयर्स स्कूल करचे टाइम 4 या 3 इयर्स कॉलेज करचे टायमाक 10 इयर्स स्कूल करचे टायमाक आम्ही फुल बॅकग्राऊंड चेक करता. हे प्रभून एक्झाम्पल दिले. आम्ही 30 इयर्स 40 इयर्स 50 इयर्स मॅरेज करचे टायमाक आम्ही बी ब्रायडग्रूम बॅकग्राऊंड चेक करता. बट आम्ही लाईफ आफ्टर लाईफ आम्ही कृष्णा भशी जे आमगेले रिलेशन आसा ते नॉलेज घेवचेक आम्ही बॅकग्राऊंड व्हेरिफिकेशन करना. वी डोंट गो आम्ही कशी मेळटा इझी जे आमकां सूट करता तशी आम्ही ते नॉलेज घेवचे ट्राय करता, विच इज व्हेरी रॉंग. सो थँक्यू प्रभू, थँक्यू माताजी. पूजाक रिक्वेस्ट करता पूर्ण प्रेमे की थोडे ते आजचे सेशन थोडे समराइज करचे फॉर बेनिफिट ऑफ एव्हरीवन एल्स. Thank you, Mataji, Prabhuji. Wonderful session, Mataji, Prabhuji. To summarize, प्रभुजी कशी एवं परंपरा प्राप्तम, कशी कृष्णा नॉलेज, कृष्णा इज स्ट्रेसिंग की नॉलेज कशी घेऊ का, परंपरा थ्रू घेऊ का. आणि प्रभुजीन 4 संप्रदाय बघे सांगले आमका, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय आणि ब्रह्म संप्रदाय. आणि हे सोन विंगड संप्रदायान खंयच तरी आयल्यार कशी आपण जेन्ना ते गुरु गेल तशी ते संप्रदाय नाश जावन वता पळय ते वरी आमकां सांगून दिले. मागीर कृष्णा चैतन्य महाप्रभू जावन आमगेचेर मर्सी कारण कृष्णा कशी आमगेले आमकां म्हण हे गौडी ब्रह्म माधव गौडी संप्रदायांत घेवन आमकां वांचेले म्हण प्रभुजीन स्ट्रेस करला. मागीर प्रभुजीन कशी सांगला की एवरीथिंग इज रेस्टिंग ऑन कृष्णा थ्रू श्लोका. मागीर ही प्रभू अनेक बरे सांगले म्हण प्रभुजीन accepting, we should not accept things as it is, we should question, परिप्रश्ने सेवया. ताका बरे एक्झाम्पल वरी दिले की इंद्रा आणि कशी मटेरियलिस्टिकली एनग्रोस जाले इंद्रा ब्रह्मन आपेला वरी तो वच्चेक रेडी नाशिल्ले. तशीच आमी न्हू स्पिरिच्युअल वर्ल्डाक वच्चेक रेडी ना, ताका लागून आमी मटेरियली मस्त बुडला हांगा. मागीर माताजीन एम्फसाइज करले कशी कृष्णा बॉडी आध्यात्मिक तो सच्चिदानंद विग्रह आणि अर्जुना जेव्हा आम्ही सगळे जीवाले कशी भौतिक शरीर कशी आणि कशी एक बापूस चोरडा तंग प्रीत करू ना करू तंग तेचेर जीव दवरून घेत तशी कृष्ण आमगेचेर जीव दवरून सगळे स्पिसीसांत आमगे बरो परमात्मा जावन गुत आसा. आणि कृष्णाले जन्मलीला माताजीन सांगले की कशी 400 फॉर्मांत आयलेले. मागीर देवकी आणि वासुदेवान रिक्वेस्टा नंतर देव ते 200 फॉर्मांत वापस तांगेल ओरिजिनल फॉर्मांत कृष्ण आयले म्हण सांगला. मागीर ब्रह्मविमोहन लीला बरेकन एक्सप्लेन करले माताजी तुम्ही. कृष्ण आम्ही काल जालेले कशे जाले म्हण आमकां उडगास उरना जाल्यार कृष्णाक जन्माचे कस जाला सगळे उडगास आसा. आणि बिकॉज आम्ही आमगेल शरीर भौतिक शरीर हे जन्म मृत्यूचे सायकलान फसत आसा जाल्यार कृष्णा ओरिजिनल फॉर्म स्पिरिच्युअल फॉर्म करून येता. आणि कशी कृष्ण एक लोखंडाचे रॉड ते दवरला कशी त्याचे प्रॉपर्टी चेंज जाऊन ते त्याची फायरची प्रॉपर्टी दाखयता. तशीच आम्ही कृष्णाले श्रवण करून कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रॅक्टिस करून हगूर आम्ही कशी स्पिरिच्युअल जावेत, आम्ही कृष्णा धामाकोचे कशी रेडी जावेत म्हण माताजीन सांगले. And then finally माताजीन साधूचे मस्त बरेकन स्ट्रेस करले की कृष्णा पार्शियलिटी करना, आम्ही कशी आम्ही दावाक प्रीत करता तशी आम देव वापस रेसिप्रोकेट करता. आणि सज्जनाल रक्षणा खातीर आणि धर्म स्थापने खातीर आणि मिसक्रियन्साक दुष्टाक मान उडोवचेक जो एनिलेट करचेक हांगा कृष्णा आमगेल प्रीती दवन पदे पदे येता म्हण सांगता. थँक्यू माताजी, थँक्यू प्रभूजी फॉर वंडरफुल क्लास. थँक्यू प्रभू, थँक्यू. सो माताजी प्रभूजी तुमगेले परमिशन आय वॉन्ट टू ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चन्स प्रभू माताजी. तर कोणाक कसले क्वेश्चन असले प्लीज अनम्यूट करून क्वेश्चन विचारचे आता. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम. म्हाका वाटतं प्रभू माताजी क्वेश्चन टॉपिक एकदम क्लियर सगळ्याक कळलं म्हाका प्रभू, एकदम सिंपल असले. सो आय थिंक कोणाक कसले डाऊट ना, कोणाक चॅटार टाकले डाऊट चॅटार घालचे असले बी ओके. आय सी समथिंग ऑन चॅट प्रभू. नो देर इज
Okay. Okay. So if there are no questions, कोणा क्वेश्चन नसल्यार आम्ही नरसिंह आरतीक हे करूया, स्टार्ट करूया. सो ते फर्स्ट एक स्मॉल अनाउन्समेंट की नेक्स्ट वेनसडे आमगेले कमिंग वेनसडे that is day after tomorrow, that we will have last session by Radhakrishna Prabhu and Rasamay Mataji. त्याचे सेम सेशन असले, लास्ट सेशन असेल आपल्याला राजविद्याबद्दल. सो प्लीज तुमका सगळ्या रिक्वेस्ट असा की तुम्ही सगळे येऊचे आणि लाभ घेऊचे. तर इफ नो वन हॅज एनी क्वेश्चन्स वी कॅन से नरसिंह आरती. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं. जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय नरसिंह. प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मभृंज. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाय दायिने. हिरण्यकाशी पूर्वक्षः शीलटङ्कनखालये. तो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह. नरसिंह हृदये नरसिंह. नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये. तव कर कमलवरे नाकाम् अद्भुत शृङ्गाम्. दलित हिरण्यकशिपु तनुभृञ्जम्. केशवधृता नरहरिरूपा. जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. जयो नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव. जयो नरसिंहदेव. जयो प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज. जयो प्रह्लाद महाराज. श्री श्री भक्ति विघ्न विनाशायक नरसिंहदेव भगवान की जय. भक्त शिरोमणि प्रह्लाद महाराज की जय. शिला प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. जय. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. कोटि वैष्णववृंद की जय. जय जय. Thank you, Prabhu Mataji. Once again, thank you for the wonderful session, Prabhuji Mataji. Very good. So, Murli Prabhu, Murlijan Prabhu, do you want to share something, Prabhu? Hare Krishna. Yes, Prabhu. I will share something. Hare Krishna. Am I audible, Prabhu? Yes, Prabhu, you are perfectly audible. हरे कृष्णा पुरा जाना काही आता मी एक सण अनाउन्समेंट असं फर्स्ट अनाउन्समेंट कसं म्हळ्यार कोण भक्त जाता म्हणून प्रोग्राम आमी स्टार्ट करू तसं हें कसं म्हळ्यार एक क्विज कॉम्पिटिशन तर तूं एक फॅमिली ओट्टूच्यान पार्टिसिपेट करूया एक टीम जानु. तर ह्या जे आमी वॉट्सअपार पब्लिश करता हें तर कोण तूं पार्टिसिपेट करूंक जाल्यार एक फॅमिली जान तूं जॉइन जावया आता. नेक्स्ट कसं म्हळ्यार दामोदर महिना स्टार्ट जाता तसो ऑक्टोबर 21 टू नवंबर 19 आमी पुरा एक लाल घर कडेन आरती दवरका म्हणून विनंती करता. आरती टू कृष्ण कथा आसता आनी दामोदर अष्टम सांगून आरती करताची. हें भारी लायक एक प्रोग्राम तर तुमगेले कोण रिलेटिव्स फ्रेंड्स आनी पुरो आसले तांकां आमकां इनवॉल्व करूया आता. तशीच विंगड जेन्ना ती सांगप तुमी एनकरेज करता तूं तांगेले घर कडेन आरती करची बेगी जाणा जस्ट सुमारेन थोडे जाणांनी काणी सांगता त्यांनी दामोदर आरती करता तितली सिंपल जेन्ना आसता विंगड कसलेंय प्रिपरेशन नाका. अशी एक तुपा दिवली मात्र पुरो तेवूय क्ले लॅम्प पणती तितल्याची मुखार सून मागीर गोवर्धन पुजा आमी प्लॅन करता तसाची. हें डेट एक्चुअली फिक्स जायना हांगा 5 नवंबर म्हणून घाल्लें आसा बट आमी भागवत पुराणा हे फॅमिली भागवत पुराणा फॅमिली तुमी पुरा केन्ना जाणा हें करता म्हळ्यार डेट मुरली जाल्यार प्रभू मागीर कन्फर्म करता. मागीर कशें म्हळ्यार
चेरलो वाले भगवद्गीता मोस्ट इम्पॉर्टंट श्लोक म्हणून ये स्टार्ट जाता मॉड्यूल नेक्स्ट वार दुखून कोणाक तुमगेले चेरलो हांकां नाल्यार तुमगेले रिलेटिव्स चेरलो हांकां फ्रेंड्स चेरलो कोणाक जॉइन करपाक कोरयात भारी एक लायक सेशन आसता आनी भगवद्गीता मोस्ट इम्पॉर्टंट सिलेक्टेड श्लोक आसा मात्र आतां शिकयता आमी हरे कृष्णा हरे कृष्णा. थँक्यू प्रभू. थँक्यू प्रभूजी थँक्यू